शेता मळावयली एक 5वी खबर नार्वेची। गावातले 41 भागेली एकठांय येयल्या आनी बंद पडिल्ली कृषी संस्कृती सुरू करपाचो निश्चय केला। गावाची अर्थव्यवस्था सुदरावपी नवो यज्ञ यशस्वी जातलो अशी आस्त दवरुया। आम्ही सध्या नार्वे हांगा दिवगाळी वाठारान आसा आणि आम्ही फाटल्यान पळयतात की ट्रॅक्टर चालू आसा। शेतकी खात्याचे ट्रॅक्टर हाडून हांगा जमीन जी खणपाची काम चालू केला। साधारण 10-12 वर्सां जाली हांगातले शेत बंद आसले आणि हांगा 41 शेतकार आसात आणि गांवकार आसा। त्यांच्यानी निर्णय घेवन हांगा परत शेत काम सुरू करपाचो निर्णय घेतला आणि तेकाच लागून हांगा खणपाचें काम चालू केला। पण आता टायम जाला, पावसूय येता भरपूर, त्या खातीर त्यांचो जो सिजन आसा तो फुडल्या वर्सा चालू जातलो। फक्त ते आता शेत जमीन जी आसा ती बऱ्या तरेन हे करपा खातीर खणपाचें काम हांगा चालू जाला अशें तेंच्यांनी म्हायती दिल्या। सरकारूय ह्या हेका सहकार्य करतले अशी त्यांनी मागणी केल्या। तांकां जनावरांचो हांगा त्रास आसलो, तशेंच फाटल्या वर्सा थोडो पावसूय पडूंक ना, त्या खातीर तेंच्यांनी शेत करूंक नासलें। पूण इतक्या वर्सान शेत करूंक नासल्या कारणान हांगातली जी जमीन आसा ती घट्टूय जाल्ली। आतां तेंच्यांनी पावस बऱ्या प्रमाणान पडल्या कारणान हांगासर शेत जमीन परत खणपाचें काम चालू करून ते शेत रोयतले फुडल्या सिजनाक। ही सप्तकोटेश्वर दिवगाळी हांगासर जे दिवगाळी हा जे आमी पयलीं पासून जाणटे आमचे कितलीशींच वर्सां जालीं हांगासर जे हे शेत आमी हांगासर रोयताले। हांगासून भात आमचे जे ते आमी ह्या शेतांतसून भात हे करताले। तशेंच आमी आतां सद्या हांगासर तवशी जावं दोडगी जावं आमी चिबडां अशें जे कितें आहा भाजी पालो तो आमी हांगासर रोयता। अर्दी दिवगाळी आहा ती तितून रोयता आमी। आनी आतां ही थोडी आमी जनावरांक लागून फेन्सिंग नासल्या कारणान वय नासल्या कारणान जनावरांक लागून जनावरां खाता म्हणून आमी हे थोडेशे सांडलेले। पण आतां सगळे आमी जे 41 भागेली आहा गांवचे ते 41 भागेली आमी एक जाल्ले आहा आनी हे 41 भागेलीन जमोन आतां आमी निर्णय केला की हांगासर आमी जे कितें आसा कितें उगवतले शेत म्हणजे भात उगवतले जावं आमचे तवशी दोडगी अशें जे भाजी पालो जे उगवतलो तो आमी करपाचो असो ठाम विचार केला आनी निर्णय केला की आमी सगळे एक जावन हे करतले। तशेंच आमकां गव्हर्मेंटाची आतां म्हणटा की गव्हर्मेंट हे फेसिलिटी आहा ते फेसिलिटी आहा बेकारी आहा, थंयसर आमकां तेंच्यांनी आमकां एग्रीकल्चर आनी गव्हर्मेंटान आमकां ती फेसिलिटी दिवची। फेन्सिंग करपाक लागून आमकां तेंचे सहकार्य जाय आनी तेंच्यांनी दिले जाल्यार आमकां खूब आनी आमकां तेंचो उपकार जातलो आनी ते करून आमी आमचे जे कितें आसा निसर्गीक जे आमकां मेळटा ते आमी मेहनत करून आमी वाडोवंक शकतले आनी तेजो लाभ आमकां बी मेळटलो। आनी जर आमकां जर भायर घालपाक गावले लोकांक जर विकपाक गावले जाल्यार तो बी आमकां लाभ मेळटलो, तेतूंतसून आमकां 4 पयशे बी मेळटले। म्हणून ह्या निर्णयान आमी फुडें सरलेले आहा आनी आतां आमी हे पळय एक शेत खणपाक सुरवात केल्ली आहा। अर्देशे जाल्ले आहा, जे कितें खसर उरता ते आमी सगळे पूर्ण करूंक सोदता। शेतां मळे वसाड पडपाक वेगवेगळी कारणां आसली, पूण आतां शेतां फुलपा फाटली कारणां सांगता जाणटो शेतकार आनी नार्वेचो आदलो सरपंच नारायण चोडणकार। ही जी दिवगाळी आसा ती जवळ जवळ 10-12 वर्सां पयलीं ही पडीक जमीन रावली। कित्याक त्या वक्तार त्या काळाक जो सरकारान जी योजना आखलेली ती योजना म्हणजे लोकांच्या गरिबा खातीर नासली। आतां जे सरकार येयला ते BJP सरकार आनी मोदी सरकारान शेतकाऱ्यां खातीर खुबश्यो सवलती प्राप्त करून दिल्या। आयज मशिनरी मेळटा, त्या वक्तार आमी कितें करताले शेतकारी लोक बैलाची जोडी घेवन नांगरणी करताले आनी नांगरणी केल्या कारणान ती खूब हाड वयताली, मजुरूय मेळनासले सारके आनी थोडी पडींग उरताले। आयज मशिनरी आसले झोनल एग्रीकल्चर मशिनरी जर जाय शेतकाऱ्यांक जाल्यार ती स्वस्त प्रमाणान दिता आनी ती स्वस्त प्रमाणान मेळ्ळ्या कारणान आयज शेतीची मशागत करपाक बरे भशेन जावंक शकता। म्हणून आयज आमी अशें ठरयल्लें आसा की ही जमीन जी आसा ही जमीन सुपीक आसा आनी ही सुपीक आसल्या कारणान आमच्या फुडले पिळगेक तिचो लाभ मेळटलो। म्हणून आमी हे शेताची पेरणी करपाक सगळे लोक सज्ज जाल्ले आसा। गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी।